Friends, कशा आहे तुम्ही सगळी आम्ही आहे बरी अँड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल अँड वेलकम टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. सो आत न्हू मातशी शॉपिंग करपा वयताय सगळे काबार जालो हाके विकाचे. सो मातशें शॉपिंग करून येताय आल्ली वयताय दुसरी ते आमगे नॉर्मल कोता थिंग त्यात मोंद आहा. सो आतां दुसरी कोडे वयताय थिंग शॉपिंग करून येताय आनी मागीर न्हू हांव हूं वचपा आहा. मागीर तुमकां हांव सांगता हूंय तें ओके. सो आतां आमी भायर सरताय सो मागीर मेवता तुमकां ओके. आतां बेगली शॉपिंग बी करून ओगोच जालो मातशें थिंग न्हू तुमकां सांगलो ना आतां वयता म्हण थिंगा थिंग न्हू हें आहा सांजाव फेस्टिवल कितें आहा. सो आतां आमी थिंग वयताय आनी मागीर थिंग दाखयता तुमकां ओके. हें चलोन वयताय मुखार रावयचें. चोय पावोली ओके गार्डन शो पार्क एशें तितू खूब येताय भितर. या ओके तुमचें पयलीं तुम तो हिंगा बेश्टें कितें आहा सकयल तें दाखयता मागीर आमी भितर वयताय. भितर गेले तेन्ना जायतो क्रावड आसलो चड क्रावड. सो हिंगा हेचो फर्स्ट स्टॉलार गेल्ले सो थिंग तेमको ती टियार आहलोले कपेल म्हणटा ती बेश्टें आर्टफुलाची. मागीर आमी शेवपुरी स्टॉलार गेली आनी थिंग यम्मी यम्मी शेवपुरी आनी पानीपुरी आहलोले आनी आमी मागीर चंय शेवपुरी घेयली आनी हांवें खायली ती हांवें म्हाका घेयलोली बरी आहलोली. मागीर हिंग रोंपा स्टॉल एशें आहलोले थिंग गेली आनी तेंको ज्वेलरीज बी जायते हें आहलोलें. मागीर हिंग एक गोवन स्टॉल आहलोलें तेंको शाकुती फीश कटलेट्स आनी जायते आयटम आहलोले. मागीर म्हगे हजबंडान थिंगाचो बीफ स्टू घेयलो आनी बरो आहलोलो. इट वॉज यमी. मागीर आमी मुखार गेले तेन्ना आमकां अशें करून इयरिंग्स आनी ब्रेसलेटी एक शॉप मेवलें थिंगा स्टॉल मेळ्ळें सॉरी. मागीर हिंगा मॉकटेल्स आहलोले डिफरंट टायप्स बरें आहलो थिंगा मॉकटेल्स आनी कॉकटेल्सूय मेवतालीं. हॉट ड्रिंक्स एज वेल यूज टू गेट. सो हेचो हे डिफरंट थिंग आहलोले केलोले तेम कोन्न दवरलोले बेश्टे डिस्प्लेया केसले जाय ते मागीर घेवपाचे. मागीर थिंग एक स्टॉल आहलोले बाबा तेगे फ्रेंड मेळ्ळे आनी सिया आनी मागीर थिंग गेम खेळपा खंय फ्री मागीर थिंग ते खेळ्ळे. थिंग एक स्टॉल आहलोले हिंग वचून नासलो. मागीर हे स्टॉलाचेर आमी गेले तेंको भजी समोसास चिकन लॉलीपॉप आनी टांग हें दाखयलें तेणें मागीर चोय हें टांग आनी सोरपोतेल पुलाव आनी कितें खबर ना म्हाका आनी कटलेट ब्रेड बी आहलो तेंकोडे. आमी तेंको चिकन लॉलीपॉप केले आनी इट वॉज टेस्टींग सुपर. हांवें 3 पाट घेवन खायली सो बरें लागतालें थिंग आनी हांव खातालें. म्हाका सारकें लायक जालें आनी तेणी बारा ती सेजवान चटणी दिलो न्हू. आनी हेचो एक शेवपुरीचें आहलोलें थिंग आमकां घेवपा मेळना कित्याक थिंग कॅश्यू घेतालीं तेका लागून सो म्हाका मेळोना थिंगा घेवपाक. आनी हिंगाय आहलोलें हेचो एक सान्नां आनी सोरपोतेलूय दितालीं हिंगा. हिंग मागीर थंय हो म्हजो बरो काम कोतालो हांव वयता थिंगा सो तेणे तेगे स्टॉल आहलो थिंगा कॉकटेल्स एक हें कोत्तो. इट वॉज नायस. वी टूक दॅट ग्रीन कलर फ्लेवर आय डोंट नो वॉट इज द नेम ऑफ दॅट. सो आमी तें घेयल्ले आनी तें पिल्लें बरें आहलोलें बरें लागतालें. इट वॉज नायस. आनी हिंग एक तंदुरी हें गायलो तेमी तंदुरी आहलोलें हिंगा. हें गोवन स्टॉलाचें तेंको चेरीस पाव बी आहलोलें जायतें तेंकोडे. So yeah, it was nice. Many stalls were there. Here also there was one. It was nice, yummy food.
बापाचं एक बूक हाडूंक गेलो एक फ्री रिडींग बुक्स येताली सो तें हाडूंक गेले सो हांवें ते कॉकटेल घेतलो ते बरें लागताले नायस इट वॉज Go, she can see you. मातशें टायर्ड जालो न्हू म्हाका मातशी कॉफी जाय आसली हांवें बेश्टी तिंगा कॉफी घेतली बरी लागताली हांवें एक बिस्कीट आहा तिंगा इट्स आतां पावली सारकी टायर्ड सारी चड बरें एन्जॉय केलां आमी थिंगा बरें आसलोलें जायतीं स्टॉल्सूय आसलोलीं बरीं आसलोलीं एंड इट वॉज नायस फन लायक आनी 6 o'clock काबार थिंगा सो साम 5:45 अशीं भायर सरलीं आनी पावलींच आतां आनी तेका चेंज बी केला आनी पियर्सनूय आपोवन आतां फ्रेश जावपाक गेला आनी तो येल म्हणटा हांवें मागीर न्हांवतलें आनी आमी मातशी भायरूय सरली कित्याक मातशें वार मारूं लागलें थोंड वार बाबा लागो मागीर ओके सो आतां मागीर व्हिडिओ हिंगा एंड कोता तुम तरी मुगे आयचो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय टील देन ऑल टेक केअर सी ऑल इन द नेक्स्ट व्हिडिओ एंड बाय मोगास गुड नायट